नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आयज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांच्या पुण्यतिथी निमतान नवी दिल्लीच्या राजघाट हांगा गांधी समाधीचेर आयोजीत सर्वधर्म प्रार्थना हे कार्यावळीन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे सयत उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग तशेंच हेर मानेस्तांनी वांटो घेतलो. महात्मा गांधी हांच्या 78व्या पुण्यतिथी निमतान पुराय देशभर आयज हुतात्मा दीस पाळटा. राष्ट्रपती मुर्मू हांच्या सयत हेर फुडाऱ्यांनी महात्मा गांधी हांच्या समाधीचेर फुलांनी आर्गां ओंपली. प्रधानमंत्र्यांनी एक्स माध्यमांचेर महात्मा गांधी हांकां नमन करतना बापू हांणी सदां स्वदेशी उत्पादनाचेर भर दिल्लो आनी विकसीत तशेंच आत्मनिर्भर भारत घडोवपा खातीर हो एक म्हत्वाचो खांबो जावन आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नाबीन हे अध्यक्षपदाचो भार सांबाळे उपरांत पयलेच खेपे 2 दिसांच्या गोंय भेटे खातीर आयज मोपा विमानतळार पावले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच हेर भाजपाचे मंत्री आनी कार्यकर्त्यांनी तांकां विमानतळार व्हडा दबाज्यान येवकार दिलो. आपल्या भेटेर ते तरेकवार संघटनात्मक बसकांनी वांटो घेतले. तशेंच पक्षाच्या तरेकवार मतदारसंघांतल्या बूथ पांवड्यावेल्या कार्यकर्त्यां सयत संवाद सादतले. गोंयांत भाजपाची बूथ पांवड्यावेली संघटना सशक्त करपा दिकेन अध्यक्ष नाबीन हांची ही गोंय भेट म्हत्वाची थारतली. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नाबीन हांकां पणजी शारांत भाजपा कार्यकर्त्यांनी भव्य रॅलीचें आयोजन करून येवकार दिलो. ह्या वेळार तांचे सयत भाजपाचे राष्ट्रीय सचिव तरुण चूग, गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, राज्यसभा खासदार तशेंच हेर भाजपाचे मंत्री आनी आमदार हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलोवप करतना भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी जे रितीन पक्षाक आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां प्रेमान आपणायला तेच आपुलकेन तांणी अध्यक्ष नितीन नाबीन हांकां लेगीत आपले करचे अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाच्या सकयल देशाची वाटचाल पुढे वचत असा आणि आता पार्टीच्या संघटनेची वाटचाल नितीन नवीनजी यांच्या नेतृत्वाच्या सकयल पुढे वचली. आमचा पूर्ण विश्वास असा माननीय नितीन नवीनजी यांच्या नेतृत्वाच्या सकयल परत एकदा या देशात NDAचे सरकार, भारतीय जनता पार्टीचे सरकार निवडून येतले. ही कार्यकर्त्याची ताकद असा, ही संघटनेची ताकद असा. सगळ्यांच्या वतीन त्यांचे परत एकदा नेटान स्वागत करता. गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज आपल्या आसाम भेटेर दिब्रुगड हांगा आयोजीत कार्यावळीन राज्याक सुमार 1715 कोटी रुपया मोलाच्या तरेकवार उदरगतीच्या प्रकल्पांची भेट दिली. हातूंत आसामच्या दुसऱ्या विधानसभा संकुलाच्या इमारतीचो लेगीत आस्पाव आसा. कार्यावळींत उलोवप करतना भारत आनी युरोपियन संघा मजगतीं जाल्ल्या मुक्त वेपार समजिकायेक लागून आसामांतल्या च्याची निर्यात वाडटली अशें तांणी सांगलें. तशेंच राज्यान उदरगत, शांतताय, सुरक्षा, उद्देग आनी हुंवारमुक्त राज्य घडोवपाक फुडले विधानसभा वेंचणुकेंत लेगीत भाजपाक सत्तेर हाडचे असो उलो मंत्री शाह हांणी मारलो. मोदी जी और आसाम सरकार ने मिलकर घुसपैठियों को आसाम की सरहदों में आना बंद कर दिया है. अब घुसपैठ नहीं होती है आसाम में, परंतु जो आ गए हैं उनको भी बख्शना नहीं है. चून चून कर बाहर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार. पिछले 5 वर्षों में हमने बहुत बड़ा आर्थिक सुधार भी किया है. आसाम की GSDP को 4.1 लाख से बढ़ाकर 7.2 लाख करोड़ तक ले गए हैं और आसाम के नागरिकों की आय में 50% की वृद्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुई है. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज आझाद मैदानाचेर आयोजीत हुतात्मा दीस कार्यावळींत वांटो घेवन फुलांनी आर्गां ओंपलीं. ह्या वेळार तांचे सयत गोंयचे मुखेल सचिव V. कांदावेलू, पुलीस महासंचालक आलोक कुमार, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी आनी दंडाधिकारी अंकित, पुलीस महानिरीक्षक KR चौरासिया तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलोवप करतना देशाच्या सुटके खातीर
निस्वार्थपणान आपल्या जिवाचो बलिदान करपी हुतात्म्यांक ह्या देशाच्या समस्यांनी याद करून तांकां नमन करप गरजेचें अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. आजच्या दिसा भारत देशा खातीर तेंच्यांनी स्वतंत्र लढत भाग घेतला आनी तेंच्यांनी अमर जाले, मरण पावले. त्या सगळ्या जाणांक याद करपाचो आयचो दीस आनी त्या दिसाच्या निमित्तान सगळ्या हायस्कुलांची भुरगीं हांगासर तेंच्या वतीन मानवंदना दिता. हो दीस भारत देशाच्या स्वातंत्र्यातलो एक ऐतिहासीक दीस आसा. हो सदोदीत याद करून फुडल्या पिढयेक हाजी सदोदीत याद उरपाक जाय. तो भारत देशाक तें स्वतंत्र अशेंच मेळूंक ना, तरी तेज्या प्राणाचे बलिदानाचे त्यागाचो हो दीस आसा आनी त्या निमित्तान ह्या देशाक आनी गोंय राज्याक स्वातंत्र्य मेळ्ळां. हो दीस सदोदीत फुडल्या पिढयेच्या तकलेर उरचो म्हणून सरकाराच्या वतीन आयचो मार्टिन्स डे हाच्या निमित्तान रीत आनी याद करपा खातीर आयोजीत केल्लो आसा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज ताळगांवच्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत आयोजीत 2 दिसांच्या करियर कॉन्क्लेवाचें उक्तावण केलें. ह्या कार्यावळीचें आयोजन कामगार आनी रोजगार आयुक्ताच्या कार्यालयान प्रादेशीक रोजगार विनिमय तशेंच मॉडेल करियर सेंटर पणजी हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्लें. कार्यावळींत तांचे सयत राज्य कामगार आनी रोजगार मंत्री आतानासियो मोन्सेरात लेगीत हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलोवप करतना कांय काळा आदी मेरेन करियर म्हळें की फक्त डॉक्टर, अभियंते आनी अकाउंटंट हे पर्याय मतीन येताले. पण आतांच्या काळान आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, रोबोटिक्स, डेटा सायन्स, सायबर सेक्युरिटी सारखे तरेकवार पर्याय विद्यार्थ्यां मुखार उपलब्ध आसात अशें मुखेलमंत्र्यांनी नमूद केलें. पहिलीच्या काळात जेन्ना आमी करियराचो विचार करताले, मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, अकाउंटंट हाज्या पलीकडे करियराचो विचार जायनाशिल्लो. पण आज आमी पळयता की करियराच्या बाबतींत फुडें वता आसतना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, रोबोटिक, डेटा सायन्स, फार्मास्युटिकल, सायबर सेक्युरिटी, गेम डेव्हलपमेंट, डिजिटल मिडिया अशे कितलीशीच करियर ऑप्शन्स अवेलेबल आसा. आणि जो पर्यंत आमी ह्यो करियर ऑप्शन्स समजून घेयना तो पर्यंत आमकां वेगवेगळ्यो करियर कळच्यो ना. ते दीस गेले आमी आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स करताले आनी खंय तरी एलडीसी म्हणून जॉब मागताले. ना, आयची वेरियस करियर ऑप्शन्स ह्या डिजिटल युगांतल्यान आमी समजून घेवप गरजेची आसा आनी ती जर आमी घेतली आसत जाल्यारूच आमी सर्वायव जावपाक शकता. म्हणून सरकारान हो इनिशिएटीव जो घेतला, अशा पद्दतीची वेरियस करियर तुम्ही समजून घेयात आनी त्या खातीर तुमच्या खातीर गोंय हे लिमिटेशन्स ना, पुराय देश आसा, पुराय जग आसा. थळाव्यांच्या भावनांची दखल घेवन पर्यटन खात्यान युनिटी मॉल तसेच प्रशासन स्तंभ चिमला गांवां भायर हालोवपाचो निर्णय घेतिल्लो. हे विशीं पर्यटन खात्यान काल सविस्तर अधिसुचोवणी जारी केल्या. वेटलँडा विशीं वेटलँड प्राधिकरण अधिसुचोवणी जारी करतले अशें पर्यटन खात्यान दिल्ल्या अधिसुचोवणेंत स्पश्ट केलां. पणजी दूरदर्शन केंद्राची खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.